नमस्कार. म्हाका दिसता 7 मेची तारीख जातकीर म्हळ्यार वोटींग जातकीर जर एक तारीख जर खुबश्या गोंयकारांच्या तकलेक जर आसा ती म्हळ्यार 31 मे. आनी कित्या खातीर जाल्यार जे तुमी पळयले त्या खातीर 31 मेची स्मार्ट सिटीची डेडलायन खरेंच कंप्लीट जातली काय कितें. आनी आज एक 10 ते 12 दीस अशी उरल्यात हे सोंपपा खातीर. आनी एक आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात जांचे बरोबर आमी पणजे फिरतले आनी ही डेडलायन जी आसा ती अलायव्ह उरता काय डेड उरता तेही समजून घेतले. ते म्हळ्यार स्मार्ट सिटीचे CEO गोंयांतले नामनेचे सनदी अधिकारी सिनियर ऑफिसर संजीत बाब रॉड्रिक्स आमचे बरोबर आसात. हे डेडलायन इज अलायव्ह और डेडलायन इज डेड. हांव हाजे वयल्यान सुरवात करता. व्हेरी मच अलायव्ह. हय, व्हेरी मच हे अलायव्ह. असली बोर्ड बी पळय भंयसता कच्चा जा 31 मे तारखेर काडटले. 31 मे तारखेर काडटले. सो आमी रावल्या ते व्हेरी इंटरेस्टिंग जंक्शन हे काकोलो मॉल जंक्शन. ह्या वटेच्यान म्हाका रस्तो कंप्लीट जाता दिसता. ह्या वटेच्यान म्हाका व्हडलो फोंड मारिल्लो दिसता. सो इफ यू कॅन टेल अस वॉट इज गोईंग ऑन. हो जंक्शन म्हणटा तो सारको कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन आसा. हय. 2 जंक्शन आशिल्ले. एक थंय शीतल हॉटेलाचो जंक्शन आशिल्ले. थंय 2 म्हयने सुमार आमी थंय काम केलां. हांगाय खूब काम बाकी आहा. आतां हांगा पळयशात जाल्यार तुमी तुमकां दिसता आमी फक्त रोड करता म्हूण. हय. रायट. सो वॉट आर यू डुईंग तेंय बी सामकें लोकांक कळपा खातीर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डुईंग ड्रेनेज. या Now there is cross drains, Yeah. there is parallel drain, all types of drains are there. Finally, this water has to go to the creek here. Correct. And to the Mandavi. So first we are doing drainage. Now you have seen so many services. या So हांगा आतां concrete road तुम्ही पळयता अजून जावंक ना पूण जातलो. हय. सो मदीं थंय मेरेन जाल्लो दिसता म्हाका. थंय मेरेन जाला पूण हय. खूब काम उरलां फाटल्यान. मेन सर्वीस हांगा रोडार आसतली ती फक्त सुवेज. उरलेल्यो सगल्यो सर्विसीस हांगा आहा. आतां ही ड्रेन काडटकच आमी सगल्यो सर्विसीस ले केल्ल्यो आसा. हय. एक म्हणटा ती पावर लायन. हे हांकां कोणाकूय लायट जाय जाल्यार आनी रोड खणपाचो गरज ना. हाय टेन्शन लो टेन्शन केबल ताचे पोंदाक आसा. आमी ते ड्रॉ करून दवरल्या. सेकेंड स्ट्रीट लायटींग. आतां हांगा पळयल्यार तुमी सगल्यो स्ट्रीट लायटींग आतां पळय वायरी दिसता ते कांयच दिसचेना. सगळें अंडरग्रावंड गेल्यात. Everything is underground. You will see a single pole like this, like Yeah. how you see here. Yeah. You will see a single pole for street lighting. Then there is water. We have put a totally new water line, HDPE line, so that question of sewage line mixing with water line will never ever arise. So this water connection प्रत्येक घरान कोणाक जाय कनेक्शन ते नवी कनेक्शनां जाय रिन्यू ताजे खातीर रस्तो फोडपाची गरज ना. गरज ना. मागीर फायबर आसा. जाय तेचे इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट प्रोवायडर आसा तांकां आमी डक्ट करून दवरले. जाय तांकां येवन थंय सप्लाय Use करपाक जाता. मागीर गॅस. ह्या रोडार आमी गॅसाचें प्रोविजन केलां. वी वील गिव एवरी हावस होल्ड पायप्ड गॅस. सो हे सगळे 7 ते 8 सर्विसीस आमी हे घाल्ल्यो आसा. आतां रोड सगळ्यांक रोड दिसता पूण हे काम करपाक खूब टायम वता. आनी हे टायम करतना एक गजाल हांवें मुद्दम विचारता बिकॉज हें काम करतना जे आमी खुबशे आमी कन्सिस्टंटली कवर करतना आयकलें की खणटगीर जें कितें दिसता तें पळयतकीर भंय दिसता म्हणून. आतां तुमी पणजे तर भरपूर काम केलां. पणजेची गार्बेज सिस्टम इतली कलेक्शन आनी हे डिस्पोजल स्मूथ आसपाची क्रेडीट सगळे जाण तुमकां दितात. तुमकां खबर नाशिल्लें हें खणटगीर इतली सगळी भितर आसा म्हणून. काय जशी वर्सां वाडत गेली सिटी व्हड जायत गेली प्रत्येकटा आयलो खणलो भितर घालो विसरलो. हय तशें जाल्लें आसा. आतां तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केबल खंय आहा म्हाका विचारशात कोणाकूच खबर ना. पूण आज हो रोड जाल्ल्याक आमचे कडेन प्लॅन आसतलो. आतां तुका तर नवें कनेक्शन. फर्स्ट टाइम संजीत बाब वी विल हॅव अ प्रॉपर प्लॅन ऑफ युटिलिटीज इन पणजी. Absolutely. On this road, you will know where your lines are going. On every road. Every road. You don't need, and this will be online. I will put it up on our website. So you can also tell the electrical engineer that the line is here. It is open source information. You will know every line where it is going. Yeah. एक गजाल जी म्हाका मुद्दम ती हें करपा वॉट वॉज द मोस्ट चॅलेंजींग पार्ट. कारण तुमी म्हणटा तशें ह्या वटच्यान हे सगळ्यो गजाली जातात. मागीर ड्रेनेज जाता आनी ड्रेनेजीच्या बाबतींत परत परत आमी आयकलां आनी आतां जें आमकां दिसपा लागलां इवन हिंदू फार्मासी कडेन बी की पोर्तुगीजाच्या टायमा वयली ड्रेनेज सिस्टम ही ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डिस्ट्रॉय जाली. आनी आज जेन्ना तुमी ती खणून पळयतात तेन्ना इट लुक्स व्हेरी
पॉसिबली द बेस्ट दॅट वी कॅन हॅव. सो आज तुमकां परत ती रिवायव करपाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा काय ती ना? ना पळय, ड्रेनेजाचे विचारशी जाल्यार जे पोर्चुगीज हांगा सांतिनेज जाल्यार ड्रेन नासली. आमी आतां ड्रेन्स क्रिएट केल्या. खूब जाणां कडेन ड्रेन नासले. हय. यू बी केअरफुल Yeah. आमकां संवय जाल्या. हय नासची आसा, आमी अशेंच भोंवपी. आमी आतां हांगा तर तूं ड्रेन पळयशी, ही ड्रेन हय. आमी तयार केल्ली आसा. हय. रायट. आतां हे ड्रेनीन आमी सर्विसीस कांयच दिवंक ना. दिस इज सिवेज चेंबर. दिस इज सिवेज चेंबर. ओके. या. This is completed. Now in this sewage chamber, we have done this new sewage chamber. Old sewage line is by the side. हे आमी करताना आख्खी सिटी लायव्ह फंक्शनिंग दवरल्या. हय. सो आतां तुमी दिस इज द सिवेज चेंबर. वॉटर सप्लाय खंय येता? वॉटर सप्लाय हातून आयल्या. वॉटर सप्लाय आदले वॉटर सप्लाय लायन मदीं आशिल्ली. हय. हे पळय वॉटर सप्लायचें कनेक्शन ह्या बिल्डिंगेन गेला. रायट. आतां आमी हो रोड करतकच हातल्यान ही चार्ज करतकच हे कनेक्शन आमी थंय दितले आनी हे काडटले. ही disconnect जातली. येस. Yeah. ड्रेनीन आमी कांयच दवरचे ना. ओके. आतां सगळे जे सर्विसीस गेल्या, ड्रेनीचे क्रॉस गेल्या, ड्रेनींतल्यान गेल्या, हय. ड्रेनी वयल्यान गेल्या, सगळ्याक गेल्या. पणजे आख्खे तशें आहा. पूण आमी तुमी ड्रेन पळयशात जाल्यार कांयच ना. हांव तेच म्हणटा, ह्यो ज्यो पोर्तुगीज टायमावेली ड्रेनी आशिल्ल्यो ताजो उपयोग कसो करून घेतात? रिवायव करप शक्य आसा काय शक्य ना? कारण खूब जाण सांगतात की दॅट वॉज द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम फॉर द सिटी नो, म्हणून. वी कॅन इम्प्रूव ऑन दॅट ड्रेनेज. आणि Okay. आतां तुमी कुना रिवारा रोड नियर हिंदू फार्मसी पळयलं जाल्यार हय. वी हॅव इम्प्रूव्ड ऑन द पोर्चुगीज ड्रेन. तर ते ड्रेनी वयर PWDन एक ड्रेन बांदिल्ली. त्याचे ड्रेनी वयर CCPन एक ड्रेन बांदिल्ली. ताचे ड्रेनी वयर आमी बांदूंक सोदी. हय. सो वी हॅव डिस्कार्डेड ऑल द ड्रेन्स. वी हॅव रेज दॅट ड्रेन. वी हॅव एनलार्ज दॅट ड्रेन. या. ताजी कॅपॅसिटी वी हॅव पणजी हॅज आउटलिव्ड द कॅपॅसिटी ऑफ दॅट पोर्चुगीज टायप ड्रेन. ओके. Okay. Quantum of water has increased because there were lots of other collection centers. Now they are not there. Yeah. Water is flowing out. So we can improve on that drainage, but we cannot maintain that drainage and say that this is our heritage drain and we will restore it. Okay. No, if we are restoring that drain, But we can use it to improve upon it. yes, absolutely. या. That can be definitely done. एक हांव ड्रेनेजीच्या बाबतींत विचारलें म्हणून सांगता की एक लोकांचं हें आसा की द टायम इट इज टेकिंग. वाय इज इट टेकिंग सो मच ऑफ टायम? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डेडलायन. टुडे वी आर सींग 31st मार्च. म्हाका याद जाता आनी आय रिमेंबर दीस अँड हॅट्स ऑफ टू यू. लास्ट मॉन्सुनाच्या पयलीं वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग्स की बाबा कितें जातलें, पणजी बुडटली, अँड यू हॅड जस्ट टेकन ओवर. Yes. आणि तुम्ही त्यांना सांगिल्लें की बाबा पयलीं पावसा भितर मातशी वयर सकयल कितें जायत, पण आय एम पुटींग माय फोर्स ऑन ग्राउंड की जावची ना म्हणून. आनी थँकफुली तुमच्या त्या प्रयत्नाक लागून फाटली पावसाक सुरवातीची एक जर दोन दडको जर सोडल्यो, सिटी रिमेन फंक्शनल. वाय इज इट टेकिंग सो मच टायम? आज आमी परत दुसरी मान्सुना मरे पावले. One of the things is planning. A 7-year project has to be planned well. I am fighting. There is a lot of course correction I have done. म्हणजे मदीं जे प्लॅन हाडले तो जातलो जावचो ना अशें जावपा जायना. थरली प्लॅन करपाक जाय. आतां आमी हे प्लॅन केला. दुसरो गोश्ट म्हणल्यार पॅरलल एक्टिविटी करपाक जायना. सगळेच रोड बंद करपाक जायना. सो पॅरलल एक्टिविटी स्वेज जाली जाल्यार दुसरे सर्विसीस करपाक जायना. इट टेक्स लॉट ऑफ टायम. मागीर ते खूब अशें जावन आनी सर्विसीस सायडीक काडच्यो पडटा. आतां हांगा पळय पेवमेंट आसा. Right, this building haphazard parking was there. Now everything is segregated. What is the smart part of it? Smart part is that pedestrian can walk properly. Yeah. It will be the pedestrian. So that is the pedestrian part of it. Absolutely. Yeah. This is the parking part. This is for the vehicles. Vehicles. Yeah. This is the drain. Yeah, this is the drain. And this is the road. Aji Ponak sewage asa. Then there is another drain. yes, पण Yeah. आनीक दाखयता. Yeah. These are our service chambers. Yeah. Okay. Now in this service chamber there is water tapping to be done. Yeah. There is, now you have seen the ducts there. Yes. There are so many six ducts there. Yes, so 2 are for power. Okay. All are for fiber. Then all these other ducts are there for gas pipeline. Everything is there. Yeah. So we have done these service ducts. So हे जे सर्विस डक्ट्स आसा हातूंतल्यान सगळी गजाली हे जातल्यो. होय न्ही. हातून खंय ह्या डक्टांतल्यान त्या डक्टान पास जावपाक जाता. एवरी 50 meters डक्ट दवरल्या. आता हे बिल्डिंगेत नवे कनेक्शन. आणि प्लस हे डक्ट्स दवरल्या. हे क्रॉसिंग. हे क्रॉसिंगाचे डक्ट्स. होय. या. ते- फॉर द वॉटर.
No. This is nothing to do. Water This is is here, again, Pramod. the water is here. Yeah. So This these two again for utilities only. All utilities. Suppose I want to take power. Electricity department has Yeah. forgotten. They want to take power cable from here to there. They don't need to dig the They road. don't need they to can dig go the road. from my duct. या आणि ह्यो पयलींची वॉटर लायन Oy. सिवेज सो आतां ह्यो डिस्कनेक्ट जातल्यो No. New water. This was line. this is a new water line. Everything is new here. आणि ही This was the old water line. this is the old water Yes, line. this is the new one. So this will get disconnected. Everything will get disconnected. This will be connected. Yes. आणि हांगच्यान आतां परत लोकांक तुम्ही बरोबर रस्तो लागत ना वॉटर लायन रस्तो कित्याकूच लागना कित्याकूच रस्तो लागना. फक्त गाडयांक पेवमेंट फक्त लोकांक पार्किंग फक्त पार्किंगेंक Yeah. आणि हे डक्ट केले ते फक्त सर्विसीस सो हांगाच म्हाका आमकां जे स तातूंत 2 व्हडले डक्स 4 मिडियम Yes. ल्हान डक्स दिसतात एवरी युटिलिटी एवरी सर्विस Yes. युटिलिटी कॅन Yes. गो थ्रू दिस पळय मरे केबल कितले आहात Yeah. आता सगळे हांगा वतले सगळे हांगा वतले या सिटी ऑल्सो विल लुक हाका टाइम लागता better. प्रमोद या हाका टाइम टाइम रस्त्याक हे लागना अशें जायना या आणि आय थिंक तुम्ही टेक ओव्हर करतकीर आय वॉन्ट टू आस्क यू तुम्ही म्हळें की खूप कोर्स करेक्शन करचे पडले इफ यू कॅन गिव अस 2-3 एक्झाम्पल्स वॉट आर द 2-3 बिगेस्ट कोर्स करेक्शन्स दॅट यू हॅड टू डू मागीर इनिशियली पळयतकीर आरे हें आनी कशें सांबाळप असो जावपा जाय अशी कशी एक 2-3 एक्झाम्पल्स आमकां हय पयलो प्लॅन नाशिल्लो या ड्रेन खंयच्यान वतली जायते ओल्ड कनेक्शन आहले ड्रेनीन सो ड्रेन अलायनमेंट्स एंड ऑल वी हॅव चेंज्ड secondly lot of parking changes we have done width of the road also which was slightly going narrower as per encroachments everything I had to remove ओके दॅट वॉज वन ऑफ द मेजर चॅलेंजेस Absolutely. बट दॅट वॉज नॉट प्लॅन्ड अर्लियर unfortunately no What were the biggest? I'm it not was trying planned to but place- everything was on paper there is a total different reality on ground Yeah. everything in AC office is very easy Yeah. to plan but in reality you have to execute it no Yeah. I am on street I'm a field officer Correct. I have to be on street या सो तुम्ही जेन्ना घेतलें तेन्ना एक जर तुमी एग्जाम्पल्स दिली वीट बीट बरें बट समथींग दॅट यू सॉ की अरे हें अशें कशें जालें एंड हाव डू आय करेक्ट दीस अशी एक 2 गजाली आमकां सांगशात I am not trying to place blame. You are giving a nice smile. I am just saying because let people understand the reality, what you got into. To be very frank there was absolutely no idea first Yeah. of managing the project which side we will start how we will start which road we will close Yeah. lot of confidence building measure had to be taken one of my biggest challenge was communication लोकांक खबर नाशिल्ली Yeah. कितें कितें चल्लं चल्लां तें कितें पळय. चल्लं तें आमी धाकटेशें काम करून दाखयलें बाबा आनी लोकांक हांगा हाडले Yeah. आज लोक क्रिटिसायज करूं पूण आमचो जो हांगा लोक सामान्य लोक आसा स्थानीक लोक आसा तांकां खबर आसा की कितें चल्लं तें प्रत्येक दारान भोंवले आमी तांकां खबर आसा आमी कितें करता पळय तें नाजाल्यार आमकां हांगा लोक मारपा येतलो and that is the most critical aspect of everything. Yes, I am Yeah, very happy that communication. the community where we are building Yeah. is fully with us. They are aware of what is happening. They have seen the benefits. Yeah. And this has encouraged us to, go forward and do things properly. So this trust deficit so hallo to build that trust deficit. Yeah. Communication gap जो आहले to हे communication gap कमी करपाक ही सगळी कामां केले आमचे इंजिनियर जे बसून आशिल्ले तांकां भायर फिल्डार धाडपाक हय मॅन मॅनेजमेंट पयलो करचो पडलो करेक्ट कॉन्ट्रॅक्टराक जाग्यार हाडचें पडलें हें हांवें आयकल्ली स्टोरीज हांव तुमकां प्रामाणीकपणान पब्लिकली विचारता ना कॉन्ट्रॅक्टर्स थोडे कॉन्ट्रॅक्टरूय सजमताले की बाबा स्मार्ट सिटी आमची म्हूण तांकांय जाग्यार हाडचें पडलें बाबा ना तुमी सांगता तशें जावचें ना हे हो प्रोग्राम दिया तरी हय प्रोग्रामूय दिवंक सोदनासले हय सो हे शेड्यूल बी करून टू करेक्ट अ थिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट इट Yeah. टेक्स टायम सो इट टूक सम टायम बट आय थिंक वी वील अचीव दीस एक इन्सिडंट म्हाका जो प्रामाणीकपणान विचारपाक जाय आनी ताचेर हांवें खूब आयकलां आनी तुमी आज अशी मेळ्ळ्यात म्हणून विचारता तुमी हो खूब फेमसली कोट जाता की तुमी अटल सेतू जेन्ना बांदलो तो तुमी 3-3.5 वर्सांक बांदलो
I think it took 3.5 to 4 years. Hय, 3.5 to At 4 time I years. was in GSIDC for some time. या सो तुम्ही अटल सेतू 3.5 ते 4 वर्सां बांदलो पण हांगा जो काकुलो मोलामुखाल साकव आसा तो बांदपाक अटल सेतू परस चड टायम लागलो म्हण आनी तो तुमी येवन सुद्दां तुमी परत बांदताले सो हे कितें प्रकरण वाय दीस कायंड ऑफ ग्रॉस नेग्लिजन्स असल्या प्रोजेक्टांक ओनरशीप घेवपा जाय अँड देर वॉज समथींग which I would call coordination. इतलो बरो सारको बरो नाजूक शब्द दिता तुमी ताका फक्त कॉर्डिनेशन बी म्हणून ना पळय तो साकोचो हल्लो हय. PWD बांदताले तातूंत लायन PWD सुवेज डिपार्टमेंट घालपाक जो PWD रोड साको बांदता PWD सुवेज तातूंत पायप सोडपाक तांचे ओके जाय हय. तातूंतले डक्ट उदकाचो जोडपाक PWD वॉटर तांकां तांचो हय. एप्रुवल जाय स्मार्ट सिटी तातूंत फंडिंग करता हय. तातूंत WRD तो साको लेवल दिवपाक WRD जाय कित्याक तांचो डेप्थ आनी तांकां हे सगळे कॉर्डिनेशन जाय पूण ते कॉर्डिनेशन पत्रां बरोवन मेळटा काय म्हूण पळयताले हांगा काय चल्ला थंय काय चलना सो आतां ते आमी सगळ्यांक रस्त्यार हाडल्या हे कॉर्डिनेशन करपाक जाय न्ही कोण मनीस तरी करेक्ट बिकॉज खूब जाणांनी म्हाका इन्सिडंट सांगतात की संजीत बाबान 3.5 ते 4 वर्सां अटल सेतू बांदलो पण तांकां येवन परत पणजेचो एक साखोय बांदचो पडलो म्हण आनी दीस लेवल म्हाका एक गजाल मुद्दम विचारपाक जाय की जेन्ना आमी हे सगळे प्लॅनिंग पळयतात 31st मे इज अ रियलिटी ऑर देर विल परत उरतल्यो गजाली पेंडींग फ्रॉम द जनरल पब्लिक जेन्युइन पॉयंट ऑफ व्यू See, I like to be honest to myself first. Yeah. And I am always honest to what we can achieve and we cannot achieve. आमी सांगल्या रस्ते जे आहा आनी आमी हातान रस्ते घेतल्या ते 31 मे जातले एट द मोस्ट 7 days मातसो आमकां लिवे दिवचो पडटलो रस्ते या नाव तर सांतिनेज रोड तुम्ही पळयला तुमीच म्हणला हांगा रस्त्यार कांयच ना कशें जातले हय सो आय थिंक आय हॅव the project of the Santinez Road under control and I think I will achieve opening this road on 31st of May. 31st of May. Absolutely. Yeah. Absolutely. I am telling myself, you know, I have to be honest to myself. Except that from Kakulo Mall to तो तुम्ही साकोजो म्हणटा तो मातसो हांव तुका थंय व्हरता आतां थंय या तुका कळटलें कित्याक हांव मातसो ताका एक थोडे लागता पळय ते तुम्ही म्हणटात की फायनली इतले सामके कास्तीक काडून ह्या स्ट्रेचा वेल्या लोकांक 31 तारखेक और 7 days फुडें फाटी प्रॉपर रस्तो मेळटलो ना ह्या स्ट्रेचार 7 days आनीक ना 31st हो रस्तो 31st हो मेळटलो हय फ्रॉम विवांता जंक्शन टू काकुलो मॉल 31st रस्तो सामको रेडी आसतलो 100%. संजीत बाब हे कितें बिकॉज इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॅनहोल एट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जंक्शन्स आनी वाय इज इट सो डीप and what is happening here? So if you see, if you pan down here, that there is a pipe there. That is our sewage line. Okay. Yes. Yeah. Now this is 5.5 meters below road level. 5.5 meters. Below road level. We have to go 1.5 more. We have to go to about 6.5 to 7 meters. We have to expose the pipe. And start building the manhole from below. Oh yes, so we will start building the manhole here. Why so much of depth is required? प्रमोद सगळे पणजेची पाट्यार सान हांगा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हांगा एसटीपी प्लांट आशिल्ल्यान हय this is the gradient you are establishing. This is the gradient you are establishing. So तो ते सुवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची जी बाय आसा तातून हे पायप वचपा जाय बाय ग्रॅव्हिटी करेक्ट सो ग्रेडियंट हो ग्रेडियंट दवरचो पडटा सो हो आनीक हाचेकीन व्हडले मॅनहोल फुडें आसतले सो हे 7 मिटराचे आहा हांगा उदकाची लेवल 1.5 मिटरार उदक मेळटा सो आमी पयल्या थंय बोरवेल घाल्या हे दीज बोरवेल्स ऑल 4 बोरवेल्स ऑल दीस बोरवेल्स so you are pumping this out. We are continuously pumping groundwater. As every drop which comes, we are pumping it out. So that these people can work. So normal manhole एक 4-5 दीस लागता. ये manhole एक 20 ते 30 दीस लागता.
अशें आहा तें. दॅट इज वाय आनी आतां म्हणटा की हाजे मुखाल्ले मॅन्युअल जे आसतले इट विल बी डिपर दॅन दीस. प्रत्येक मॅन्युअल डीप जायत वता. हय, बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट आनी ग्रॅविटी. सो हे जे पायप घाला आमी हय. ते आमी बोरिंग मेथडान घाला विदाउट ट्रेंचिंग, नाल्यार आनीक टायम लागतलो हल्लो. सो हे ओपन ट्रेंच इतले करूंक जायना म्हणून आमी ते डायरेक्ट बोरिंग अँड ड्रिलिंग मेथडान Pipes हे केले आसा. सो आतां हे बांदपाचें काम आमचें जाता आनी तरी आसतना आमकां एक हेंय जातलें 31 मे हय जातलें जातलें. जातलें. शी हें पयल्यारच सकयल पयल्या म्हैस तूं जातलें म्हणटा. ना असले आनीक 5 जावपाक जाय. हय, हय हो एक बट दीस बिकम्स ऑन अ जंक्शन. yes या becomes on a junction. There are a couple of pipes coming. They will come from this side also. हय, One pipe will come from other side. other side. Yes. So we just completed one manhole like this at Shital Junction. या. So this is the second So one. you are hopeful that this will happen by 31st. 100% it will happen. 100% confident. Yes, yes. आता मी काकुलो मला मुखावेले रोडाचेर आहात आनी सध्या तर हांगा आतां खणला म्हळ्यार अशें आतां स्टार्ट जालें कशें. हय, आतां हें कशें कालूच केलाय. कालच केलां. हय, हें कशें. पळय लोकांचे जे इनकन्विनियन्स आहा ते मातशे कमी करपा खातीर हो लास्ट घेतला. ओके. कित्याक तो आमी रोड बंद केल्लो. हय. तो आमी जवळ जवळ 2 महिने सुद्दां आमी ते सुवेजचे चेंबर लागले. सो होय रोड बंद करपाक Yeah, then the whole stretch would have been whole stretch would have been closed, closed. yeah. And this is a commercial area, fire services we हय. are. सो आमी मातशे हांगा पूण हो आतां कंप्लीट करपा जाय. बट हाजी टार्गेट कितलें आहा? थंय धाकटेशें टेंपल आहा न्ही व्हडाच्या जाग्यार Yes, ताळमाळ टेंपल. हय. हे 150 मिटर आनी ताजे फुडल्यान सांकवाळा पर्यंत सांतिनेज क्रिका पर्यंत आनीक 150 मिटर. सो हे 150 मिटर जे आतां आमी हांगा उबे आहा हे 31 मेर जातले. हे 31 मे जातलें. जातलें. हे 150 मिटर. Yes. हो जो आतां खडला तो सुद्दां तुमी म्हणटात की फुडल्या 8-10 दिसां भितर कंप्लीट जातलो. हय हो जातलो. हय. मुखाल्ले 150 मिटर. कंप्लीट जातलो पूण ताका क्युअरिंग टायम आसता. हय. तो क्युअरिंग टायम 7 दिसाचो दिवचो पडटा. रोखडोच गाडयो सोडपा जायना. बरोबर. रोड जातलो. रोड जातलो. रोड जातलो. एक गजाल म्हाका मुद्दम तुमच्या विचारपा आहे की तुम्ही बाकीच्या राज्यांतल्यो स्मार्ट सिटीज पळयल्यात आनी खूब फावटी आमी मिडिया भितर हे कंपॅरिजन करतात की बाबा इंदोर पळय ऑर बेळगांव पळय तांणी काम कशें कंप्लीट केलें. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन खूब जाण विचारतात की जर बेळगांव जावपाक शकता जाल्यार पणजे कित्याक जावपाक शकना. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पणजी अँड फॉर एक्झाम्पल बेळगांव विच इज क्लोजेस्ट. या. सो प्रत्येक सिटीन जे प्रोजेक्ट घेतले ते डिफरंट प्रोजेक्ट्स. ते स्मार्ट सिटी मिशन दिल्लीन ते अप्रूव्ह करून घेतल्या. पणजेन डिफरंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करून घेतला. थोडे रोड घेतले, थोडे सुवेजचो प्रोजेक्ट घेतला, वॉटर सप्लायचो 24/7 वॉटर सप्लायचो प्रोजेक्ट घेतला. सो हे प्रोजेक्ट पणजेचे डिफरंट. इट इज एज पर अस. पूण हो जो रोडचो प्रोजेक्ट घेतला इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री ऑल्सो बाय कीपिंग ऑल द सर्विसीस ऑन द सायड, sewage renewal, and we have built a redundancy. ही सुवेज जी हा आता तुमकां हांव ते सुवेज आमचे ड्रिलिंग चालू हा तें दाखयतलो. 1 मिटराचे पायप हाच्या पोनाक गेला. सो हे आनीक फुडल्या 50 वर्सांची रिडंडन्सी ह्या प्रोजेक्टान बिल्ड केल्ली आसा. आनीक 50 वर्सां एक मेन पायप घालूंक अशें पडचें ना पणजेक. तसलो सुद्दां तितली कॅपॅसिटी बिल्डिंग जाला. बट एक जर प्रश्न हांव सामको सामान्य मनशाचो प्रश्न, फाल्यां त्या पायपाकच कितें जाल्यार परत रस्तो फोडपाचो. ना पायप पळय न्ही. दीस हॅज गॉट लायफ ऑफ 50 years. ओके. हांगा कांयच जावपाक शकना. ना, इट इज हाय डेन्सिटी पॉलियुथेरेन पाईप. There is no ingress, no outgress. So these type of pipes we have used. These are one of the best and the latest. Corrosion सुद्धा जायना. Yeah. Because sewage sometimes can be corrosive. So this is proper. हांगा कांयच प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता ना. दुसरी गजाल म्हाका जी विचारपाक फ्रॉम अ ब्युरोक्रेटीक पॉयंट ऑफ व्यू, कारण तुमी एक बरे गजाल सांगली की पेपराचेर गजाली असतात त्यो प्रत्यक्षाक येवपाक टायम लागता. पूण म्हाका एक पणजेकारांचें कौतूक दिसता, आमी केन्ना केन्ना क्रिटिसायजूय केल्यात की ते जितली पिकार जावपाक जाय तितली जायना बी म्हणून. बट हांगा एक प्रोजेक्ट असो जंय पणजेकारांनी विरोध केलो ना. आय थिंक वन थिंग दॅट वी हॅव टू गिव इट टू द पीपल ऑफ पणजी इज दॅट दे सेड की ओके काम जाता, विरोध करपा नाका, क्रिटिसायज करया बट नॉट ओपोजिशन. सो हाऊ दॅट ब्युरोक्रेटीक एक्सरसायज ही ग्रावंडार हाडप आनी तातूंत भितर पब्लीक इनवॉल्वमेंट करून घेवप, हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट?
See, for me, Because you have done this before in Panji when you were commissioner. So was this something different or it is similar? no, formula is the same. Formula is the same. Formula is the same. Yeah. Point is, I have some connect with people of Panji. Yeah. People of Panji sort of know that I can deliver in some aspects. So to convince them that the project is going live and it is just a matter of time was not difficult. But to build that trust, because nothing had happened for there was a huge 3-4 trust deficit, years. yeah. Yes. That trust deficit still is there. People, like how you also have a trust deficit. here. जातले जातले कोण परत परत विचारता. So हांव हे मान्य करता. सो म्हजे कॉन्फिडन्स लोकांचेर कशें ट्रान्सफर करपाक जाय हो प्रश्न आसा. आतां हांव सोदमलो ह्या इंटरव्यून मातसो तरी ट्रान्सफर जातलो म्हूण, पूण तूच दुबावी. ना हांव कितें जालें अशी पळयतकीर अशें चलतकीर मागीर तुवें हें 31 मे मागीर आवय बरो आसता ना. खरें जातलें काय म्हणून. ना जातलें. नाव यू कॅन सी दीस इज द नेक्स्ट मॅन होल. This is deeper than that. Yes, we have just started this. We have just started this yesterday. So we have to work day night. डे नाईट म्हणजे राईट नाव इट इज वर्किंग 24 hours. Certain aspects, yes. Manholes we are working, and I think I have now for the past 1 month arranged for more work to happen in the night than day. ओके Efficiency मातशी बरी मेळटा. Heat आसना. या आमचे लेबररूय बी. एब्सोल्युटली. सो आमची जी स्ट्रेंथ आसा, रातची स्ट्रेंथ आमी मातशी वाडयल्या. आनी दिसाच्या लोकांक मातशें रेस्ट दिवपाक लायला. हांव मुद्दम विचारता. आय नो इट्स अ व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आन्सर बिकॉज ऑफ द पोझिशन यू आर होल्डिंग. बट असली प्रोजेक्टा भितर राजकारण्यांचो आदार जालो काय त्रास जालो? No, I have, I think across board people wanted the project to be completed. जाल्या पुरो म्हण एकदा. आणि म्हाका तर फूल सपोर्ट मेळ्ळो आसा. म्हणजे इंटरफियरन्स कांय ना. आनी आय हॅड टू एक्झिक्यूट द प्रोजेक्ट एंड आय हॅड टू टेक सम टफ स्टँड्स. एनक्रोचमेंटाचेर जर तूं स्टँड घेतलो, आतां थोडे कडेन कॉलां येता म्हज्या शॉपा फुडल्यान मागीर हें कर, म्हज्या दारार मातशें. सो स्लोली आय हॅव accommodated many people, but I have said no and a firm no to many people equally. So I have जाऊन पडपाक जाय म्हणून. होय. So I have a 50-50 ratio. 50-50 रेशियो ऑन एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट. Yes. म्हाका एक हें विचारपाक हिंदू फार्मासी कडेन जेन्ना त्यो मुर्ती मेळ्ळ्यो तेन्ना होय. आनी सतत 2 मेळ्ळ्यो. होय. What was your reaction, and when you are working on such a huge scale, how to tackle such archaeological artifacts of that importance? How did you look at it? First of all, it wasted 2 days of mine. Yeah. That I am more concerned. I was more You are concerned concerned about about that. two days. Yeah. Point 2 was ज्यो मुर्त्यो आशिल्ल्यो त्यो तोंड सकल आशिल्ल्यो. आनी वयल्यान असो स्लॅब कसो दिसतालो तो. सो आमी समजलें की बाबा हो एक स्लॅब कोणी कितें आनी कंट्री ट्रेन मारून दवरले म्हणून भितर. म्हणून आमी ताका पारे घालून मातशें उखलपा लागले. हय. सो एक पीस जेन्ना आयलो तेन्ना कळ्ळें की बाबा फाटल्यान आनी कितेंच आसा म्हणून, ही मुर्ती आसा म्हणून. सो वी स्लोली केम, बट देन स्लोली पीपल टुडे एवरीवन इंटरेस्ट and cell phones. So everyone who has a cell phone is a smart journalist today. So immediately it is tweeted and all. Yeah. So even before I came to know, everyone in Goa knew that the statue मिळपा was लागलं found. म्हणून स्टॅच्यू वॉज फाउंड म्हणून. So then we called archaeology. Yeah. Fortunately, I had that secretary archaeology was out of town. I was holding the charge, so I somehow managed it. Yeah. But still, that process is there to recover it. To seal the area, to seal the artifact, take it back, do a panchanama. So on a project like this, even a small deviation creates lot of hindrance. But तुमकां जी पोर्तुगीज टायमावेली व्हडली ट्रेन मेळिल्ली ती बी थंयच मेळिल्ली न्ही? हय, ती बी थंयच मेळ्ळी. पूण ही जी मुर्ती आशिल्ली ती पेवमेंटा सकल आशिल्ली. आमी तो पेवमेंट चेंज करताले तेन्ना वयरूच आशिल्ली ती, हार्डली 30 सेंटीमीटर्स बिलो द पेवमेंट. कोणें घालून दवरलेली आसतली ती, आनी तो पेवमेंट म्हाका दिसता केन्ना करूंकूच नाशिल्लो. तांचे वयर सिमेंट घालून टायल्स घाल्ले.
आमी ते मातशे डीप गेले पायपलायन घालतले म्हणून Yeah. त्या खातीर आमकां ती मेळ्ळी. मेळ्ळी, yeah. सो अजून पासून हांवें पेमेंट तसोच दवरला तो, आनी कितें मेळत आनी कितें म्हणून मातशें सुसेगाद पावसान ते काडून मागीर करपाचें. मागीर करपाचें. आतां आमी त्या फेमस सांकवा मारया. Yeah, चल. द साको दॅट बीट्स अटल सेतू. लास्ट Last, nothing can top that. So, what is this? Because these pipes are very interesting. So, तुम्ही आमकां ल्हान पायप्स दाखयल्ले. हे पाईप कसले? सो दिस इज द ट्रंक स्वेच. I am told you brought in these pipes. Why? नो पहिले ना, pipes is not the question. Yeah, Question is how this pipe has to go in. So in the surface. yes. So earlier the tender had a open trenching method of putting pipes. But we changed. This was one of the corrections we did, and we Why? have- What is the reason? see the stability. This is all on sand. Yeah. That stability to open the trench to 10 meters, straighten the pipe. Yeah. This pipe cannot be jointed inside. It has to be jointed out, and the time would have overshot by at least 2 more years. 2 more years. Yes. So, So this shoring reduces would the- have to happen at every 100 meters. Put the pipe, change it, close it, Yeah. wait for a monsoon to go to settle. Settle. So this solves that problem. Yes, this solves that problem. Now, if you see, we have jointed a whole pipe Yeah. which is The 180 previous meters. Now, this will now have to be straightened. This will go right there. Yeah. Whole thing. So this will be almost 180 meters straight pipe. Straight line. Yeah. Yes. So, and this pipe Yeah. through this hook will be taken through this bore. Yeah. Now we are boring here for the past 15 days. Okay. So you cannot bore 1 meter at a time. You have to bore 4 times, 250 mm, 250 mm, 250 mm. So slightly, you can't just go. So we are boring here. We have achieved some success, some anxiety. But So it this will is- go in yes. that pipe will go inside. Yes, inside. And it will come out at the STP. And straight to the STP. Yeah, in the well of the STP. Yeah, well of the STP. So this is one of the most challenging aspects of this project, and this is the trunk line which will take the entire sewage of Panji city to the STP. To the STP. Yes. So we hope to finish this also by 31st. Oh, again 31st. Yes. That's the target. Yes, it's a target. So finally, आम्ही on the Sako, the famous Sako, जाचे म्हाका references तो प्रत्येक पणजेकार दिता. So tell us about this Sako. आम्ही अटल सेतूचेर बी अशें इंटरव्यू करताले, आज ह्या साकवाचेर करतात. हो, आमचे जे सांतिनेज क्रिकार असले जायतेचे कल्वट आसा. आमी एक 3 कल्वट रिपर्पज करपाक घेतिल्ले. दे वर ओल्ड, नॅरो, लॅटरायट आर्चीज. सो दीस वॉज वन ऑफ इट. हाका मातशी डिले जाल्ली. When I joined, I got it cleared and it was quickly done. Lot of coordination issues were there here. Yeah. But I think now it is आणि completed. हांवच्यान झोपडपट्टी आशिल्ल्यो. Now, we have removed most of that wall. Then this garage also, which was right up to the bridge, Yeah. we have removed it. And I think the creek has got a new lease of life. क्रिका सर्टनली गॉट अ न्यू लीज ऑफ लायफ. कारण दोन्ही वटेच्यान वॉल्सी सारकी कन्स्ट्रक्ट जाल्यात. वॉल्सी तुमीच केल्या. हय हय, ऑल्सो आमी केल्या, सपोलच्यान केल्या. सो सुजीबाब, एक गजाल मुद्दाम म्हाका विचारचें दिसता की इफ यू वर ऑन दीस प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन, आयडियली इन हाऊ मच ड्युरेशन यू वूड हॅव फिनिश्ड दिस? I think we had time till this 31st May 2024. Mission has given us that time. Yeah. But I think we could have worked in a better manner. We could have taken the same time, but we could have planned it better. We could have executed it better. And people would have then known what was happening. Yeah. So these things were not done. What happened in the last 7 months was too many things happened in too short a time. Yes. We could have done the same many things in a longer period In a of spread time. out manner. Yes. Yeah. ते planning मातशें कमी पडलें. But ideally, what is the time that this kind of a project takes?
फ्रॉम युअर डिस्ट्रिक्ट? I think 3 years is a good time. 3 years अ गुड टायम. या सो टेक्निकली तुम्ही म्हणटात प्रॉपर स्प्रेड आउट करून हे करून 3 वर्सां भितर जावपाक जाय आशिल्लें. हय. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी थिंग. म्हाका खबर आहा आमी आनीकय करया 31 तारखे उपरांत. होपफुली जशें आमी उलयताले आतां म्हळ्यार की सगळ्यांत चड आपल्याक भंय दिसता पावसाचो. बाकीचें सगळें आपल्याल्या हातां आसा म्हणून की जाल्यार दीस रात काम करून सगळी गजाली करपा जातात. पावस इज समथींग जो आपल्या हाताक ना. बट होपफुली बिटवीन 31st आनी 5th जेन्ना मॉन्सून मे हिट गोवा ताजे मदीं परत मेळया. कारण दिस विल बी व्हेरी नायस इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द पीपल दॅट बिफोर आनी आफ्टर करता तशें. अँड ऑन दॅट डे वील हॅव अगेन सिमिलर कायंड ऑफ अ वॉक ऑन दीस स्ट्रेच. आनी देन एटलिस्ट म्हाका एक गजाल दिसता की लोकांनी खूब पासियस काडला. तुमी येतगीर खुबश्यो गजाली जाग्यार पडल्यात त्यो फायनली जशें तुमी म्हळें की लोकांक ताजो फायदो जावपा जाय. वॉट इज युअर फायनल मेसेज टू पीपल ऑफ पणजी? I think लोकांक जो हो फायदो आमी फायद्याचे उलयता हो फायदो पडटलो. आनी हांव लोकांक आमच्या पणजेच्या लोकांक चड करून ह्या सातिनेच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे पेशन्स जे आशिल्ले हय हे म्हाका दिसता स्पिरिच्युअल लेवलाचेर पावलां. आनी खंयचोच प्रोजेक्ट टेस्ट करूंक पावचो नाशिल्लो. बट आय थिंक दे हॅव बीन पेशंट एन्ड प्रत्येक घरान सुद्दां आमकां वेलकम करून लोक आतां खूश आहा. आनी लोकांनी पळयलां कितें तें. हो लाभ आनी एक 15-20 वर्सांक ह्या लोकांक येवचो. तांचे बिझनस वाडचे, तांचे वर्कींग एनवायरमेंट आनी लिवींग एनवायरमेंट वाडटलें आनी ते एन्जॉय करचे. आनी म्हाका दिसता आय ऑल्सो फील आफ्टर दीस प्रोजेक्ट इज ओपन्ड इवन द प्रॉपर्टी प्रायसीस वील गो अप. विल गो अप. ना हांवें कित्याक विचारलें पणजेकाराची म्हाका एक गजाल पळयली. इवन हायकोर्टाक जेन्ना पिटिशन फायल जालें आय वॉज गोईंग थ्रू दॅट पिटिशन. दॅट पिटिशन नोवेर ओपोज द प्रोजेक्ट. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दॅट पिटिशन म्हाका खुबशीं रेअर पिटिशन्स आसता अशीं जी कित्याक ओपोज करनात बट ती सांगतात की आमगेले त्रास कमी करात म्हणून. सो दॅट इज द कायंड ऑफ ओपननेस पीपल ऑफ पेंजीम हॅज शोन. सो फायनली अशी गजालीचो लोकांक फायदो जावपाक जाय. हो फायदो जातलो. आनी आज न्ही 2 दिसांचो फायदो न्ही, एक 20-30 वर्सांचो फायदो फायदो याद जातलो. तुमी म्हणटात तितली कॅरिंग कॅपॅसिटी हाजी तयार करून दवरल्या. इट वील एनकरेज बोथ ease of doing business and ease of living. ईज ऑफ लिव्हिंग बोथ. संजीत बाब हांव इतल्याचेर थांबता. तशें हांवें म्हळें की परत 15 दिसांनी मेळया. दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टींग स्ट्रेच आनी इंटरेस्टींग वॉक. आनी म्हाका दिसता तुमी दिसाक कितली चलतात पणजे सद्या? 4 राउंड तरी मारता. 4 राउंड तरी मारता सकाळी सावन. सो युअर फिटनेस म्हाका सामकी दिसता द क्रेडीट ऑफ दीस फिटनेस गोज टू स्मार्ट सिटी आशिल्ली. पार्शली. सो इतल्याचेर थांबया. परत मेळया 15 दिसांनी. आनी एक लेट अस शो पीपल ऑफ पणजी एक गजाल जेन्ना आमी इतली फिनिशींग लायनी म्हळ्यार पावल्यात की वॉट वी ऑल स्ट्रायव्ड फॉर. इतली पासियस कित्याक काडलें अँड वॉट इट अल्टिमेटली रिजल्ट्स इन. आय थिंक ते आमी दाखोवपा खातीर परत एकदां मेळया. बट आज तुमी टायम काडलो, इतली बरे तरेन गजाली एक्सप्लेन केल्यो. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.